आता पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. आल्तींच्या एस देंपो कॉलेजीन दवरिल्ली रणभूमी सर्त नावेलीच्या रोझरी कॉलेजीन जिखली. म्हापशेचे झेवियर कॉलेज उपजैतिवंत थारले. सर्तीन 9 कॉलेजी वांटेकार जाल्ल्यो. तातूंत कर्नाटकांतल्या 3 कॉलेजींचो आस्पाव आशिल्लो. I feel a time has come and I'm sure in next 1 or 2 years government will certainly take a bold step to see that education up to graduation would be free of cost. मडगांवच्या शिगम्याक चित्ररथ आनी रोमटा मेळाक 10 लाखांची इनामां दवरल्यात. 27 मार्चाक मडगांवचो शिगमो जातलो. भरघोस प्रायज दिवपाची परंपरा कायम दवरनाच ह्या सगळ्या स्पॉट प्रायजीस आणि सगळ्या हाजी प्रायजांची टोटल ही 10 लाख रुपया प्लस जाता. 10 लाखाची भरघोस हे तातूंत पर्यटन खात्याची 6 लाख रुपयाची पारितोषिक आसा. रोमटा मेळ 1,01,111. दुसरे प्रायज जे आसा तें 80,000. ते चित्ररथाक पयलें इनाम जे आसा तें 75,000. दुसरें इनाम 60,000. तिसरें इनाम 50,000. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत शारांनी शिगमोत्सव सुरू. फोंड्या चित्ररथ आनी रोमटा मेळांच्या सर्तींत शिगमो सुरू जालो. होळयेचे सुटये दिसा चित्ररथ आनी रोमटा मेळ पळोवंक गर्दी पडली. पणजे, मडगांव, वास्को, सांखळे, दिवचल ते वाळपय मेरेन 7 एप्रिल मेरेन शिगम्याच्यो मिरवणुको चलपाच्यो. पळयात फोंड्या रोमटा मेळांचो शिगमो आनी चित्ररथांच्यो मिरवणुको. इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.